मडगांव लोक संघटना गेल्ली 37 वर्सां ह्या पिंपळा पेडाचेर मध्यवर्तीचे पिंपळा पेडाचेर पारंपारीक होळी मनयता आनी आमचें एक वेगळेपण म्हणल्यार कितें ही एक जी होळी जोळोवपाची जी आसता पळय होळी दहन म्हणटा ताका तें मडगांवान एकीच कडेन जाता आनी ताका विधिवत आसा पारंपारीक देवाचो प्रसाद घेवन आनी सगळे तशे आशिर्वाद घेवन आमी हो होळी उत्सव मनयता आनी गेल्ली कितलीशींच वर्सां जालीं मडगांवांतल्यान जे लोक आसा व्यापारी आसा तेंच्यांनी आनी उपाट आमकां प्रसाद दिलो आनी तेंच्याच ताको दिवन तेंच्याच आशिर्वादान आनी देव दामबाबाच्या कृपेन आमी हे 37 वर्सां भितर पदार्पण केलां बरे बरे प्रोग्राम करताना देवे अशें कितें तरी हाडपाक पळयता भुरग्यांची कॉम्पिटिशन म्हण जावं ऑर्केस्ट्रा म्हण आमी एक नेवी पद्दतीन नवे तरेन कितें तरी घेवन सुद्दां तुमी प्रोग्राम पळयलो खुबसो बरो पूण आमी बाबाक पोस्टराचें पूजन केलें पारंपारीक गितां आशिल्लीं कोंकणी गितां आशिल्लीं अशें आमी प्रत्येक वर्सा दीत आसा आनी तुका पळयतलो की लोकांचो प्रतिसाद मडगांवचो न्ही मडगांवच्या सभोवतलो वाठार म्हण दवुल्ले म्हण जावं हावजींग बोर्ड नावेले ह्या सगळ्या वाठारांतले जे सनातन धर्म मानपी आसा अशे लोक ह्या उत्सवान वांटेकरी जातात आनी आमची उर्बा वाडयत आसा आनीक आमी परंपरा सांबाळ्या की प्रत्येक वर्सा आमचो होळी उत्सव समितीचो अध्यक्ष हो नवो आसता आनी ताका लागून कितलींशींच वर्सां जालीं पोन्नेले थोडे लोक आशिल्ले आमगेले पयलींचे सुरवातीचे मेंबर ते ऑटोमॅटीक आपूण जावन भायर सरले आनी नव्या भुरग्यांक तेंच्यांनी वाट दिली तुमी पळयत आसा ह्याका लागूनच आमगेलें जनरेशन म्हणून आसा पळय यंग जनरेशन झेन जी म्हणटा ते सुद्दां हाका आकर्शीत जाता आनी हांव सुद्दां आजून लोकांक म्हणटा की आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक जे आमचे लायक मायंडेड आसा समविचारी आसा तेंच्यांनी आमच्या होळी उत्सवाक सहभागी जावचो आपली कला आसा घेवपाची ती घेवपाची तशेंच आनीक आमगेली नेविदाद अशी आसा की प्रत्येक वर्सा होळी उत्सवाचो बॅकग्रावंड हेच्या फाटल्यान कितें तरी एक नविदाद आसता तितून आमी सामाजीक भाश्य केलें आसता जेन्ना कांय वर्सां पयलीं आमी म्हादयचेर केलो जावं पुलवामा हमला जालो अंदू होळीकोचो पोरू हेचे राम मंदिराचेर तुलो अशें तरेक विंगड तरेचे आमी एक बॅकड्रॉप करता आनी तितून आमगेलो एक संदेश आसता लोकांक दिवपाचो की होळी उत्सव हो आमचो फक्त धार्मिकूच न्ही जाल्यार तेज्या फाटल्यान एक सामाजीक जाणीव आसा आमच्या भुरग्यांक आसा आमच्या संस्थेक आसा आनी हांव आजून म्हणटा परत नव्या भुरग्यांक हांगा वांटेकरी जावपाचें आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां जावपी रंगपंचमीच्यो शुभेच्छा फाल्यां 11 वरांचेर हांगा रंगपंचमी जातली आनी तेच तुमी सगळे जाण वांटेकरी घेया देव बरें मनोरथाः जगदंबे होलिका परमेश्वरी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मडगाव युवक संघटनेत कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाचं दिवसरात्र कल्याण करत आलेल्या प्रत्येकाची कुलदेवता इष्टदेवता आराध्य देवता या ठिकाणचे रामनाथ दामोदर ग्रामदेवता त्याचप्रमाणे स्मर्यमाण अस्मर्यमाण देवी देवतांना अखंड कृपा करा प्रतिवर्षाप्रमाणे आज 37व्या वर्षी ही समस्त मंडळी आपल्या चरणाकडे आपणच दिलेल्या कृपाशीर्वादाने शक्तिबुद्धी प्रेरणेने शरण येऊन प्रार्थना करत आहेत की ही जी काही महादेवतांची प्रतिवर्षाप्रमाणे केली जाणारी होलिका दहनाची सेवा ही यावर्षी ही मंडळी करत आहेत ती मान्य करून घ्या ही सेवा करत असताना या ठिकाणी जमलेल्या प्रत्येकाकडून नियमनिष्ठेमध्ये बोलण्या चालण्यामध्ये काही चूक माग अपराध झाल्यास त्याबद्दल मातृमित्र वात्सल्याने क्षमा करा ते केलेल्या सेवेचं कल्पोक्त फळ म्हणून असलेली समाजातील समस्त प्रकारची अरिष्ट दूर व्हावीत प्रत्येकाला सद्बुद्धी सद्वासना सत्संग सदाचार प्राप्त व्हावा धर्माचं रक्षण प्रत्येकाच्या हातून व्हावं प्रत्येकाला उत्तम आयुरारोग्य प्राप्त व्हावं सौभाग्यदैश्वर्य संतान सुखादी सुख प्राप्त व्हावी त्याचप्रमाणे विद्यार्थी वर्गाला परीक्षांमध्ये उत्तम गुणवत्ता प्राप्त व्हावी अशा प्रकारचा आशीर्वाद प्रदान करा प्रत्येकाच्या हातून समाजाचं कल्याण होईल धर्माचं रक्षण होईल असं कार्य घडत राहावं आणि त्यासाठी प्रत्येकाला सद्बुद्धी सद्वासना सत्संग सदाचार प्राप्त व्हावा असा आशीर्वाद प्रदान करा समस्त या मंडळीच्या समाजाचं कृपाचित्र करून कल्याण करा रक्षण करा सांभाळ करा गेले एक 4-5 जण उरल्यात त्यांच्याही बी जातीतले पैकी तेतून एक दामोदर आसा एक बिट्टू आनी एक मागणी करपाक की आमचे सगळे अध्यक्ष जातकीर ते परत आनी येयत ना काम करपाक तांकां देवान बरी बुद्धी दिवची संतोष एक आसा तितून युवा मंडळामध्ये कार्य करणाऱ्या सगळ्यांक परत हाड म्हणून सगळे केल्या तांकां मंडळी तर्फे विवाह संस्कार व्हावा अशी इच्छा मनोकामना ती पूर्ण करून द्या विशेषतः या गेल्या 37 वर्षामध्ये ज्या ज्या मंडळींनी या होलिका दहनामध्ये कार्य केलं आणि काही कारणाने ते यापासून अंतरले तर तुम्ही देवतांनी प्रत्येकाच्या हातून काही